पवित्र पुस्तका मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता. आदी मगा प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण नेमलेलो काळ बरतस देवान आपल्या पुताक जेजूक संवसारी धाडलो आनी ताचे मरिफात आमचे लागीं उलयलो. जें कितें देव प्रवाद्या मुखांत्र आनी आपल्या पुता जेजू मुखांत्र आमचे लागीं उलयलो तें पवित्र पुस्तकांत वा बायबलांत आटापून आसा. येवकरिस्ता वेळी देवाचे उतार परगडतना देवूच आमचे लागीं उलयता आनी ताचे सोडवणेचें येवजन आमकां उगडापे करता. कशें जिवंत जाल्ल्या जेजून निराश जावन एम्माउसाक वेचाशी सांग पवित्र पुस्तकाचो अर्थ समजोवन तांची काळजां पेटयली, तशें आज पवित्र पुस्तक परगडत आसतना तो जिवंत जेजू आमचीं काळजां ताच्या मोगान पेटयता. देखून येवकरिस्ता वेळी आमी भक्तीपणी देवाचे उतार आयकूंक जाय आनी सामवेली बरी उलय सुम्या आयकता तुजो साकूर म्हणलो मनोभाव रुपीत करूंक जाय. येवकरिस्ता वेळी पवित्र पुस्तक परगडत आसतना आमी कितें करीचे? येवकरिस्ता वेळी आमी भक्तीपणी देवाचे उतार आयकूंक जाय आनी सामवेली बरी उलय सुम्या आयकता तुजो साकूर म्हणलो मनोभाव रुपीत करूंक जाय.